जे प्लॅनिंग आसा किंवा जे कन्वर्सेशन जाता ते सारकें जायना आनी काँग्रेसीन टिका केल्या. काँग्रेसचे विरोधी पार्टीचे कामूच ते विरोध करपाचो ते वायट धरप नासता. कित्याक आसता तांकां मुद्दे जाय, तांकां मुद्दे आतां मुद्दे घेवन फुडें वयता काय कितें फाटीं वयता ते तांचो विशय, म्हाजो विशय न्हू. हांवें जें कितें उत्तर दिवंक जाय आनी काँग्रेस पार्टीचे खुबशे लिडरान बी जे कितें CCB कडल्यान मदत घेतलेली आसा ते बी हांव विधानसभेत सांगता न्हू रे. कोण अशें ते नांवां दिल्या न्हू. कितें म्हणा मदत घेतले ते सांगता न्हू. कोणा विचारू बाबा अध्यक्ष आमचे न्हू रे, काँग्रेसीच्या अध्यक्षा ते अध्यक्ष म्हणून हांव काँग्रेसीचे फुडारी कितें आहा तांकां प्रत्येकाचे हे पळय सरकार लोकांचे अधिकार प्रत्येकाक आपलें काम करून घेवपाक. पूण हांवें बेश्टें फकाळ म्हूण सांगलें विधानसभेत सांगता पूण कितें आहा की गव्हर्मेंट हॅज टू रिप्रेझेंट ऑल द पीपल. म्हाजेर कोणी विरोधी पक्षान कितें टिका केली म्हणून तेंची कामां बंद जावची ना, तेंची कामां बी जावंक जाय. लास्टाक BJP सरकार कामां करता आनी भारतीय जनता पार्टीची जी नीती आहा त्या नितीच्या अनुसार कामां वयता. मुख्यमंत्री कॉन्फिडन्सान घेवन आनी तनवडे साहेबाक कॉन्फिडन्सान घेवन जर वयर सकयल कितें करपाक जाय इंटरनली पार्टीचे जे कितें गोश्टी आसा ते आमी इंटरनली आमी सॉल्व करतले. ते कांय गोश्टी वायट धरप नासता. कोणी केन्ना केन्ना आउटवर्स जाता, गो बायलां मदीं झगडी जाताच. आतां बाबूश आनी म्हाजें रिलेशन खूब वर्साचें, ते गो बायल सारकेंच आहा आमी. ते कितें आहा ते कितें नवीन कांय ना आनी ते गोश्टी ते सादारणपणे बरे रितीन ते सॉर्ट आउट जावंक